नमस्कार पोय प्रुडंट खबरो 7व्या दिसा एटीएम आणि लायनी कॅश क्रंच ल्हव येता जाग्यार नवे नोटीक एटीएम कॅलिब्रेटेड नाशिल्ल्यान लायनी आज सावन नव्यो 500च्यो नोटी गोंयांत येवपी टुरिस्ट आनी गुड्स ट्रान्सपोर्टरांचेर एंट्री फीचो टोल चालूच देशभर टोल सस्पेंड करपाचे केंद्रीय येरादारी मंत्र्याचे उल्याक गोंय सरकाराचो रिस्पॉन्सच ना. डिमॉनिटायझेशनान बँकाचो लोड दोबराद नित्याचे वेव्हार सोडून स्टाफ लागलो मुक्काट्यांनी कामाक वेल्यान लोकांची उतरां प्रधानमंत्री मोदीचे बँकर्स आर्मीचेर खासा रिपोर्ट. शेकड्यांनी कामगारांचो रेग्युलरायज करा म्हूण आल्तिनार PWDचे हेड ऑफिसाचेर मोर्चा सरकाराचो कोणूच मेळूंक तयार ना डिसेंबरांत स्ट्रायकाची शिटकावणी. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्याक ऑथॉरिटी विदेशी नागरीक म्हूण जाहीर करी मेरेन ताचेर FIR घालूंक मेळना सिटीझनशिपीचेर हायकोर्टान केलें स्पश्ट. आपाक स्पष्ट मेजॉरिटी दिल्यार गोंयचे कसिनो कल्चर ना करतले बीजेपीचो कसिनोचेर सर्जिकल स्ट्रायक कित्याक ना आपाचो प्रस्न. आनी तिसऱ्या ISLांत उरिल्ल्यो सगळ्यो गेमी मस्ट विन म्हणटा कोच झिको FC गोवा मुखार बुधवारा मुंबई सिटीची चॅलेंज. सातव्या दिसा 500 हजारांच्यो नोटी एक्सचेंज करूंक गर्दी कांय लोक परत नोटी एक्सचेंज करतात म्हणून गर्दी देवाना. आता मतदानाक लायतात तशी इंक बँकांनी बोटाक लावपाचो विचार चल्ला. त्याशिवाय जनधन खात्यांनी 50 हजारां वयर दुबावीत व्यवहाराचेर सरकारान दोळो दवरला. डिमॉनिटायझेशन रद्द करचें म्हूण सुप्रीम कोर्टान घाल्ली याचिका भायर मारली. मंगळारा 2000 आनी 500च्यो नोटी एटीएमांनी पावल्यो. नोटी बदलपाक गर्दी कमी जायना म्हण आता सरकारान नवी आयडिया काढल्या. But then it was found that the queues are not becoming shorter and the same people are coming back again and again for multiple withdrawals. So therefore, indelible ink will be used to prevent misuse of these facilities, to prevent certain syndicates and certain unscrupulous influential persons from using this facility and by from using innocent people for such multiple types of cash. जनधन स्किमी खाला केल्ल्या अकाउंटांनी अकस्मात मोठ्या दुबावीत ट्रान्झॅक्शनांचेर सरकाराची नजर आसा. मात बेहिशोबी पैसो नाशिल्ल्यांनी भिवपाची गरज ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केला. The Jandhan accounts have been used to deposit money. So a close watch is being kept on the cash deposits into the Jandhan accounts. Let me make it very clear. Any legitimate deposit into the Jandhan account obviously will not, the person concerned will not be put to any inconvenience. There is enough quantity, there is enough stock of notes available in the system and there is absolutely no reason for panic. The government will continue to monitor the situation on a continuous basis, very proactively, and whatever steps are required to ease the pressure, to ease the inconvenience of the public, which they have experienced in the last 2-3 days. इतले मजगती डिमॉनिटायझेशनाचो निर्णय रद्द करपाक घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. मंगळारा 500 आनी 2000च्यो नव्यो नोटी एटीएमांनी पावल्यो. मात एटीएमाक कॅलिब्रेट नाशिल्ल्यान लोकांच्यो लायनी लागल्यो. 500च्यो नोटींक एटीएम मशिनाक कॅलिब्रेट जावंक सध्या कास्तीक जाता. लोकांनी एटीएमांनी चडसो 2000 आनी 100च्या नोटींचो वेव्हार केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत येतल्या गाडयांक टोल नाक्याचेर स्पेशल स्टेटस देशभर हायवे टोल बंद मात गोंयांत येतल्या गाडयांचेर गोंय सरकाराचे एंट्री फीचो टोल चालूच. डिमॉनिटायझेशनाचो ताण कमी करपाक म्हूण केंद्रीय मंत्री गडकरीन देशभर हायवे नाक्यांचेर टोल घेवचो न्ही म्हूण ऑर्द काडली. मात गोंयांत एंट्री फीच्या नांवान टोल चालूच. गाडयेकार विटल्यात. प्रुडंटाचो मोल्या टोल नाक्याचेर रियलिटी चेक.
केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन डिमॉनिटायझेशनाची परिस्थिती सुधारपाक आदार करचो म्हूण देशातलो हायवे टोल कांय दिसां खातीर सस्पेंड केला. महाराष्ट्र कर्नाटकात खंयच टोल दिनासतना गोंयांत आयिल्ल्या गाडयेकारांक मात गोंयच्या नाक्यांचेर एंट्री फी चुकना. ह्या गाडयेकारांच्या तोंडांतल्यान आयकात. एक मिनट हिंदी नहीं बड़ा हिंदी बड़ा सर नहीं, अभी टोल नाके पे पैसा लिया, हाँ दिया कितना लिया? मला वाटतं तर तुम्हाला सांगतो किरीचा एक लागला, परत संकेश्वरचा एक लागला, कागलचा एक लागला. सगळे बंद आहेत. फक्त इथं जाता इथं बी आम्ही चौकशी केली तर हे म्हणले नाही आम्ही म्हणलं कॅम्प्युटरची पावती पाहिजे, तर हे म्हणले कॅम्प्युटरची पावती देता येत नाही. तर ते म्हणले शिक्का मारून तुम्हाला पावती देतो. ते आता हे 250 घेतले बघा तुम्हाला दाखवतो. हम महाराष्ट्र से आए. अभी कहाँ दिया आप टोल? ये पीछे किधर भी नहीं है, रायपुर से यहाँ तक कुछ भी नहीं है. तुम्ही त्यांना सांगितलं ना टोल बंद आहे म्हणून? हाँ, मग काय बोलले ते? मैं आता घ्यायला पण प्रत्येक गाडीला आमचं काही बोलूच नाही. आता गोव्यामध्येच घेतलं तुमचा टोल आणि मध्ये कुठे घेतला नाही? नाही मध्ये कुठे कुठे घेतलं ना हायवेला? फक्त गोव्यामध्येच घेतलं. गोव्यामध्ये लिया कितना पैसा लिया? 1,000 लिया. पाँव पड़ के उनको बोले नहीं बोले तुम देना ही पड़ता. कौन सा लिया नोट? 700 का लिया? नहीं 100 का दिया. 100 का. एंट्री फीच्या टोल नाक्यावेल्या कर्मचाऱ्यांक एंट्री फी टोल घेऊ नका म्हूण खंय अजूनय गोंय सरकार वा PWDन तरी सांगिल्लें ना. तुमका कितें इंस्ट्रक्शन येयला बंद करतो जावं टोल घेऊ नका बीन म्हणून कितें सांगला काय? कंटिन्यू करा. एक्चुअली हांवें विचारलें हायर ऑथॉरिटीक, सो ते कितें म्हणटा अशें बंद करपाचें अशें म्हणून कांय सांगूना. कित्याक आमचो टोल न्ही, आमचो एंट्री फी कलेक्शन म्हणल्यार एंट्री फी चालूच दवरल्या. चालू दवरपाचें म्हणून आमकां आयला. सो आमी ओल्ड नोट सुद्दां एक्सेप्ट करता हांगा. ओके. ना तितून आमकां बंद करपाचें अशें कांय इंस्ट्रक्शन येवना. चालू दवरपाचें म्हणून आयला. आमी ओल्ड नोट सुद्दां आमी एक्सेप्ट करता आनी बँकेन आमी घालता. ओल्ड नोट. प्रधानमंत्री मोदीची गोंयचेर मेहर नजर. हायवे आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी गोंयचेर उदार. मात दोगांच्या उल्याक गोंय सरकारान हायवे टोलाच्या बाबतीत तरी अजून कांयच रिस्पॉन्स दिल्लो ना. गोंयांत येवपी टुरिस्ट आनी ट्रान्सपोर्टरांक न्याय वेगळो. प्रुडंटा खातीर मोलेच्यान विवेक प्रभू. डिमॉनिटायझेशनान बँकाचो लोड दोबरात जालो. बँको नित्याची लोनां आनी ट्रान्झॅक्शनाचे व्यवहार सोडून नोटी बदलूंक लागल्यात. बँकांची डिपॉझिटां वाडटात ही एक गजाल सोडल्यार स्टाफाक दमडेचो फायदो ना. मात कटकट नासतना स्टाफ दीस रात राबता. वेल्यान नवी कॅश पावना म्हूण लोकांची उतरां आयकुपाची. चल्ला त्या बऱ्याक म्हूण लोकां भशेनच बँकवाले तोंड धापून ड्युटी करतात. प्रधानमंत्री मोदीचे बँकर्स आर्मीचेर खासा रिपोर्ट. 8 नोव्हेंबराक राती कडेन प्रधानमंत्री मोदीन 500 आनी 1000च्यो नोटी रद्द केल्यो. त्या दिसाच्यान आज मेरेन बँकाच्या स्टाफाचें काम दोबरात जाला. शेनवार आयतारची सुटी बुडोवन कसलीच कटकट करिनासतना बँकेच्या स्टाफान नोटी बदलपाच्या कामात झोकून दिला. स्टेट बँकेचेर तर प्रचंड लोड. नवी कॅश मेळना जाली काय लोक बँकेच्या स्टाफाचेर चाळवतात. सहकारी बँकांनी तर आनीकच मारामारी. सध्याच्या परिस्थितीत 2000च्यो नोटी पावन व्हडलोसो फायदो ना. 500 आनी 1000ची नोट विड्रॉ करपाचें डिसिजन जाल्या उपरांत तुमकां कितले त्रास घेवचे पडले लोकांक सर्वीस दिवपाक? विड्रॉ जाल्या उपरांत पयल्या दिसाच्यानूच प्रचंड गर्दी सामकी. म्हणजे सकाळी बँक उगडी जावच्या पयलींच लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. सेकंडली कितें जाल्लें आमचे कडेन 100च्यो नोटी आमी हरशींच दवरूंक नाशिल्ले कित्याक कोण व्हरनाशिल्ले पयलीं. सो सगळ्यो डिपॉझीट जाल्ल्यो. ज्यो कितें आसा त्यो प्रत्येकाक आमी 1,000 बाबा बुद्दा करून 1,000 वाटल्यो दिसपट्ट्यो. आनी तशें करून एक 2 दिसां भितर 100च्यो नोटी काबार. आतां तर येता त्यो सगळ्यो 2000च्यो नोटी येता. आमकां 100च्यो नोटीचे उपलब्धूच ना. 500 तर अजिबात ना. डिपॉझीट करपाक गरजेचो आसा, लोकांक दिवपाक आमकां पयशे ना. कॅशूच ना. कित्याक लोक म्हणटा पेपरार येता, मिडिया सांगता की सगळे पयशे आयल्या पण आमकां बारीक बँकांक अजून पयशे पावच ना. आमकां फक्त दिसाक 1,02,000ची नोट दिता, अर्द वरा भितर काबार जाता. लोक वाद घालिना 100ची नोटी दिना. वाद जाता, सगळें जाता, पूण कितें आसा लोकूय आमचें अंडरस्टँडींग आसा. घेतात समजून. एक थोडो वेळ तापता पूण मागीर ओके म्हणटा, प्रॉब्लेम समजता. डिसिजन जाले उपरांत पयले 2-3 दीस सामके तणावाचे आसले आनी तितून शेनवार आयतार काम करपाक लागले. कशें मॅनेज केलें ते टायमार? शेनवार आयतार आमी कितें केलें की लिवेर आशिल्ली स्टाफांक सुद्दां मातशी आपूण हाडली. तांणी खूब कॉपरेट केलें, स्टाफांनी कॉपरेट केलें. त्या भायर आमी सादारण ऑलमोस्ट रातची 8 म्हणसर शेनवार आयतारा घेतले. पण जो प्रॉब्लेम मेन जालो तोच, फंड उपलब्ध ना. आमी सर्वीस दिवंक रेडी आसा. बँकांचो प्रॉब्लेम कांयच ना सर्वीस दिवपाक. फंड ना. स्पेशली आमच्या कॉपरेटीव बँक सेक्टरान फंड सामकोच कमी आसा. न्यू कॅश एकूच ना. न्यू कॅश येवकूच ना. तातूंत भितर 2000चेच आयल्या.
बारीक नोटी आयल्या काय पळोवंक लागींच्या बँकेत लोक परत परत पासय मारून पळयतात. प्रॉब्लेम कितें जाणा, बँकेन खूब गर्दी आसता आनी हे कितें करता बँकेवाले आमकां 2-2 हजाराची नोटी दिता. मोड तर अजिबात ना. बाजारांत सुद्दां गेल्यार मोड पयलीं मागता आमचे कडेन. आमी कितें करपाचें? 2000 काय उपयोगाचे ना नोटी. ना, कांयच उपयोगाचें ना. कित्याक सांग, थोड्यांक तरी दिवपाक जाय ना आमकां पयशे. फाल्यां आतां लग्न आसा, आमकां मोडचे जाय न्हू पयशे. कितें करतली? बँकेन येवन पळयता आमी. नित्याची लोन्स, चेक वेव्हर, डीडी सारकेली कामां सोडून बँकांनी सगळो स्टाफ आदल्यो नोटी बदलता, डिपॉझिटां घेता. ह्या कामात स्टाफाक आनी बँकाक डिपॉझिटां सोडून रुपया मेळना. फाटले 7 दीस बँकांनी जोडपाक म्हूण कांयच काम केल्लें ना, मात तांचो नेट कमी जाल्लो ना. फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बँकर हांव ह्या मुवा खातीर एक रियली एप्रिसिएट करता. इट्स अ रियली गुड मूव बाय द रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आनी आवर प्रायम मिनिस्टर्स. जेन्ना बँक सुरू जाली 10 तारखेक, त्या वेळाचेर आमचे कडेन प्रॅक्टिकली तांकां दिवपाक जी रिक्वायर्ड लिगल टेंडर करन्सी जी आशिल्ली ती सफिशियंट प्रमाणान नाशिल्ले कारणान दिवपय इमिजिएट शक्य जालें ना. ताजे नंतर आमकां करन्सी अवेलेबल जाली, पूण ती करन्सी जी जाली अवेलेबल ती मोस्टली 2000ची नोट्स आशिल्ली आनी तातूंतल्यान खरो पर्पज सर्व जायना. पूण जर बारीक डिनोमिनेशन नाशिल्ले कारणान खुबशा बँकांक आपली ATM स्टार्ट करपाक मेळना. रिकॅलिब्रेशन ऑफ द ATM इज ऑल्सो डिलेड आनीक ताका लागून बेगींतल्या बेगीन स्मॉलर डिनोमिनेशन नोट्स अवेलेबल जाले जाल्यार कंज्युमराक खूब फायदो आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका तरी ह्या वेळाचेर एक कंज्युमराक सांगन दिसता, बँकेचे जे डिजिटल प्रोडक्ट्स आसात ताजो तांणी मॅक्झिमम फायदो करून घेवप. स्टाफ मॅनेजमेंटाचे स्टाफ खुबशे कॉपरेटीव आशिल्ले आनी प्रत्येक बँकाच्या खंयच्याच स्टाफांनी म्हाका दिसना अशी कंप्लेन केली आसतली. जेन्ना कोणाची एखाद्या सुटयांचे शेड्यूल कितें आशिल्लें जाल्यार एखाद्या वेळार चेंज जाल्ले उरले जाल्यार प्रॉब्लेम जाल्ले आसूं शकता. पूण जाल्यार तरी बँकेच्या स्टाफांनी शेनवार आयतार 2 दीस काम करपाक अजिबात करनासतना एक नॅशनल कॉज ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बँकेच्या स्टाफांनी काम केल्लें आसा. एक लास्ट गजाल, हेजी आतां नोटी डिपॉझिट करप जाता लोकां कडल्यान आनी तुमी तांकां एक्सचेंज करून दिता. ह्या 4-5 दिसां बँकेचें तेंच काम जाल्लें आसा. हितून बँकेक कितें म्हणजे प्रॉफीट कितें, तुमकां कितें मार्जीन वा तशें कितें प्रॉफीट आसता काय तुमचे दुसरे काम, तुमचें मेन काम थंय उरलां? ना, आमचें खरोखर तशें पळयत जाल्यार मेन काम सायडीन उरिल्लें आसा. बँकेचो हो एक हें कामच आसा नो डावट, पूण ह्या फाटल्या 5-6 दिसां आसा हें मेन प्रामुख्यान काम जाल्लें आसा. आनी दिसभरांतलो सगळोच मॅनपावर आमचो कॅश एक्सचेंजाच्या हाजे फाटल्या वटच्यान गुंतलो गेल्लो आसा. आमी दिवपा खातीर सगळो स्टाफ त्या कामाक गुंतिल्लो आशिल्ल्या कारणान बाकीच्या कामाक खुबशे प्रमाणात डिस्टर्ब जाल्ले आसात. ह्या दिसांनी लोन बी कोणी घेवना आसतले. ह्या दिसान लोना बाबतींत त्या मनान तसो रिस्पॉन्स खूब कमी आसा. कांय दिसां भितर कॅश मार्केटात सर्क्युलेट जाता तशी परिस्थिती जाग्यार येतली आनी लोकांच्यो गिट्ट्यो कमी जातल्यो आनी बँकाचे नित्याचे वेव्हार सुरू जातले. तो मेरेन प्रधानमंत्री मोदीची बँकर्स आर्मी अशीच काम करतली. स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.